नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आती हेडलाइन्स brought to you by पंचामृता। राम हल्लो प्रकरणात जेनिटो सहित 8 जणांक आनीक 2 दीस पुलीस कस्टडी। पुलीस म्हणटा मोबायल शेवटिलो मांडवीत जेनिटोचो व्हॉट्सॲप डिलीट। मास्टरमाइंड कोण तो खबर आसा जाल्यार सांगात, वाऱ्यार फार नाका। मंत्री सुभाषांनी सुदीन उलयलो। मुख्यमंत्री म्हणटा तपासाचो सोक्ष मोक्ष लागू दी, मागीर उलयता। सत्तरीत पाडोशांक गनशॉट म्हणून बोवाळ, एकलो जखमी, मानेक घावो, गोळीबार जाल्लो म्हणून सोशल मिडियार चर्चा। पुलीस खरें खोटें तपासतात, प्रकार कितें अजून अस्पश्ट। शून्य ते 5% जीएसटीन रियल इस्टेटीक नेट मेळटलो। ओटीएसाक 31 डिसेंबर मेरेन अर्ज धाडात। जीएसटी उत्सवाचे राज्य कर आयुक्त सरप्रीत सिंग गिलाचो उलो। अठ्ठावीस सप्टेंबर मेरेन खासा ग्रामसभा आपोवची। कोडार आयआयटीक लेखी न्हयकार दिवचो, ना जाल्यार सोमारा मोर्चा। थळाव्यांची शिटकावणी, राखणदाराक गाराणे। शेताभाटां बागायती माट दीत ओंकार तांबोशेच्यान उगव्या। थळाव्यांनी सादूर रावचे, सरकारान उपाय काडचो। शेतकारांचेर कलकल, पेडणेचो आदलो आमदार मागता भरपाय। कदंब स्टाफाची सरकाराक डेडलायन, 29 तारखे मेरेन मागण्यो मान्य जाल्यो ना जाल्यार फामिलीक घेवन रस्त्यार देवपाची कर्मचाऱ्यांची शिटकावणी। रामाचेर हल्ल्याच्या प्रकरणात दुबावित आरोपींक बुधवारा जेएमएफसी कोर्टांत हाजीर केले। जेएमएफसीन हिस्ट्री शीटर जेनिटो सहित 8 गुंडांक आनीक 2 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या। हे केशींत पुरावो आशिल्लो मोबायल मांडवीत शेवटून वाल्ला। जेनिटोन व्हॉट्सॲप डिलीट केला अशेंय दावे पुलिसांनी कोर्टा मुखार कस्टडी मागतना केल्यात। The Panji JMFC court on Wednesday granted extension of remands of all 8 accused arrested in Rama Kankonkar attempt to murder case for 2 more days. In this case, 5 accused were arrested on very first day of attack, and those 5 accused were granted 5 days police custody. Later on, 2 more accused were arrested on next day, and the court had granted their police custody for 4 days. Later on, when Janito was arrested and produced before the court had granted his custody for 2 days. All the custody of all 8 accused had ended on Wednesday, and the accused were produced before the JMFC court. Panji police filed the application for their further police custody for 7 more days, but the counsel representing Janito Cardozo contended that his ground of arrest were not supplied to the family members, which is mandated by the Supreme Court's directives. Opposing the contention of the defense counsel, the public prosecutor contended that this point should have been raised when Janito was produced before the court for the first time. The public prosecutor seeking further extension contended that crucial piece of evidences like the mobile phone used in the crime, the vehicle used in the crime are yet to be recovered, and the statement of Rama Kankonkar and other crucial witnesses are yet to be recorded. Hence, the extension of police custody is required here. After hearing all the parties, the JMFC court has extended the police custody of all the accused for 2 more days. With Onkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. मास्टरमाइंड कोण तो खबर आसा जाल्यार जाहीर करात। कॅबिनेटांतलो मंत्री म्हणून वाऱ्यार फार मारूं नाकात। खबर आसा स्पश्ट येयात। बेठ्या आरोप नाका। मंत्री फळदेसाय उलयला। सुदीनय त्याच मताचो।
मुख्यमंत्री म्हणटा वता वता त्या इशूचेर राजकारण करपाची थोड्यांक संवय. हल्ल्या फाटल्यान मंत्री म्हणून वेन्झी आनी कार्लोसान जाहीर आरोप केल्यात. जर मास्टर माइंड आसा तांकां जाल्यार तांणी दे हॅव टू कम आउट ओपनली वेन दे आर अवेर. म्हाका दिसता की मास्टर माइंड म्हणत आसात आनी कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणत आसात. सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर लोक दुबावान पळोवपाक लागल्या. तुमी इतके कन्फर्म आसा जर जायत जाल्यार जो कोण मिनिस्टर आसा ताचें नांव कित्याक घेना तुमी. सो रिपोर्टराक प्रश्नच येनाशिल्लो की सगळ्यांक विचारपाचो, ताकाच विचारपाक मेळटालें. सो अश्यो अफवा ह्या आमचे विरोधी पक्षांनी घेवचे न्हय की आनीक आमचे भारतीय जनता पार्टीक बदनाम करपाचे हे प्रयत्न आसा ते सोडून दिवचे. म्हजो एक तांकां सल्लो आसा की खऱ्यांनीच तुमकां खबर आसा जाल्यार त्या मनशाचें नांव घेवप ना जर जायत जाल्यार तांणी ह्या विशयाचेर म्हणजे कॅबिनेट मिनिस्टर आसा अशें म्हणून बोवाळ घालचो न्ही. म्हणजे ह्या हातूंत जो काजूस कितें उलयला ताचे विशीं सगळ्यांनी आमी विचार करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. नंबर 1, हांव मिनिस्टर आसा म्हणून ताचो जो स्टेटमेंट आसा तो म्हाकाय लागता. संस्कृती आनी इतर क्षेत्रांत वाडिल्लें आमचें घर गुंडगिरी आनी अश्यो ज्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी पसून सदांच पयस संघटीत करून लोकां मुखार कशें वचप हें आमकां आमच्या संस्कृतीक शिकयल्लें. त्या खातीर कालसान म्हाका दिसता किंवा वेन्झी बी ही नांवां स्वता ताणें डिक्लेअर करपाक जाय. कारण असो त्रास सगळे मनशांक जावंक शकता इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट की ताणें खरेंच जर ताचे कडेन कितें प्रूफ आसा आनी तश्यो जर गोश्टी आसा ताणें डिक्लेअर करचे पेक्षा तें पत्र ताणें योग्य मनशा कडेन पावोवचें. पुराय प्रकरणाची चवकशी चल्ल्या. पुलीस ह्या केसीच्या मुळा मेरेन पावतले. सगळ्या इशूचेर राजकारण करपाची थोड्यांक संवय म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. एक गजाल त्या केसीत इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा डिटेलान. नाका जाल्ल्या थोड्या जाणांक पॉलिटिसायज करपाची संवय जाल्ली आसा. त्या ती थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा आनी म्हाजी पुलीस टीम जी आहा पळय न्ही कितें तें फायनलायज करतली आनी ताज्या उपरांत कितें तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शेनवारा पाडोशें 70 एका मनशाचेर खंय अकस्मात कितें तरी बसलें. ताच्या मानेक घावो जाला. ताका पयलीं सांखळे आनी उपरांत जीएमसींत पावयलो. ताचेर कितें बसलें आनी घावो कसो जालो तें खंय स्पश्ट जावना. वाळपय पुलीस चवकशी करतात. पाडोशें गोळीबार जाला म्हूण सोशल मिडियार आदीं गजाल व्हायरल जाल्ली. हांव सद्या आसा हावजींग बोर्ड पाडोशें 70 हांगासर. शेनवारा एक घटना घडली. त्या घटना भितर एक इसम जो मोहम्मद आहा ताका दुखापत जाली. अशी गजाल फुड्यान येता. मेळटा अशी म्हायती की काही दिसा पयलीं म्हणजे शेनवारच्या टायमाचेर रातचे 3 जाण म्हणजे ते बिहारच्या ते हांगासर कन्स्ट्रक्शनच्या कामाचेर काम करता आनी सांजच्या टायमाचेर ते हांगासर बिस्कीटचो पुडो घेवन बसलेले आनी त्या टायमाचेर एक 7:30च्या वराचेर कितें तरी एक घटना घडली. त्या घटनेसून जो मोहम्मद आहा त्या मोहम्मदाच्या गळ्याक तीक्ष्ण अशें गजाल लागली आनी त्या गजालीसून लागल्या उपरांत ताका दुखापत जावन त्याच्या रगात येयली अशें गजाली फुडें गेली आनी ताबडतोब मागीर ताका सांखळेची जी PSC सेंटर आसा त्या PSC सेंटरान ताका व्हेल्लो आनी व्हरोन ताका त्या बांबोळी फुडें ट्रिटमेंटाक ताका धाडलो. एक गजाली फुड्यान सद्या येता की ज्या पद्दतीन गजाली फुड्यान येता की विशय जाल्या गजाल जी फुड्यान येयली त्या गजालीसून आज DYSP ताच्या उपरांत बिचोली आनी वाळपयचे जे हे फूल टीम हांगासर इन्व्हेस्टिगेशनाक आयिल्ली आनी सद्या ते इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसात. त्याच बरोबर सद्या वाळपय पुलिसांची सद्या एरिया आसल्या कारणान सद्या ते इन्व्हेस्टिगेशना हात घालता. सद्या अजून प्रश्न अजून उत्तर जे आहा अजून मेळोंक ना की खंयच्या गजालीन त्या मनशाक असो दुखापत जावपाचें कारण. आनी दुसरी गजाल म्हणजे की तो म्हाज्या फाटल्यान तूं पळयता आसतलें की हांगा स्पॉट आहा ह्या स्पॉटाचेर ते रातचे सांजचे 7:30 बसता आनी ह्या हेतूसून तेंच्यांनी त्याच्या बरोबर वांगडा आनी 2 जाण आसले. सद्या वाळपय पुलीस जे आहा तो सद्या तपास करिता. फुडल्या गजाली लागून जे कितें रिपोर्ट आहा तो तुमच्या कडेन घेवन येता स्टुडंटा कडेन सिलेक्ट करता. 0 ते 5% GST लागिल्ल्यान रियल इस्टेटीक नेट मेळटलो.
लोकां खातीर हावजिंगाचे नजरेन प्लस पॉयंट थारतलो. गिरायकांनी बिलाचेर CGST आनी SGST तपासची. वन टायम सेटलमेंट स्किमीक अर्ज धाडूंक 31 डिसेंबर मेरेन वेळ दिल्लो आसा. स्किमीचो लाव घेवचो म्हणून राज्य कर आयुक्त सरप्रीत सिंग गिलाचो आस्थापनाक उलो. राज्य कर खात्यान सेवा पखवाडा 2025 खाला राज्य पावंड्यावेलो अवेरनस कॅम्प आयोजीत केल्लो. न्यू सेटलमेंट स्कीम आनी नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म्स संदर्भात कॅम्पाचें आयोजन केल्लें. कॅम्पाक राज्य कर खात्याचो कमिशनर, डेप्युटी कमिशनर आनी हेर स्टेट टॅक्स अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आपके पास जब आप बिल लेते हैं आपको पता चल जाएगा रफली फूड आइटम्स या तो 0 या 5%. दैट इज़ ऑन गिविंग बूस्ट टू द रियल एस्टेट. वी ऑलवेज यूज टू टॉक कि हम लोग भाई एक तरफ बूस्ट की बात हो रही है, सीमेंट 28% पे है. आई थिंक दैट इज़ वन ग्रेट थिंग विच हैज़ हैपेंड. सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट. तो आई थिंक एज एन पार्ट ऑफ द थिंग वी कैन ऑलवेज डू कि दे शुड सीक द बिल सो दैट बिल होगा तो उसके ऊपर इट विल बी वेरी क्लियर व्हाट इज़ द CGST एंड SGST. ये जो हमारा ग्रेटिपोस एक्ट, द वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, which was itself a big success because we got about 4,500 applications which are under process, plus more than 20,000 people have got the benefit of the one-time settlement scheme. Means basically any tax dues below 10,000 were given automatic certificates. So because we still realize कि there are certain people who miss the bus, so ये भी एक आए through your offices and yourself, I would request that a message should be sent that anybody who has not taken advantage of the Gratipos Act, this is the last opportunity for them, 31st December, for them to apply. We have already uploaded the form. It is available, so we have 3 months to do that. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 28 सप्टेंबर मेरेन कोडार खासा ग्रामसभा आपोवची. कोडार IITक लेखी न्हयकार दिवचो, ना जाल्यार सोमारा पंचायतीचेर सरपंचाच्या घराचेर खंय मोर्चा काडटले. कोडार गांवच्या लोकांची शिटकावणी. लोकांनी थंयच्या राखणदाराक गाराणेय घालें. थंयचो आदलो आमदार मंत्री म्हादेवाचो थळाव्यांक तेंको. तेणें ही ग्रामसभा बेगिनात बेगीन घेवची, नाजाल्यार तेच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचो काम पडटलो. तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगासर एक गाराणें घातलेलें आसा. तेन्ना तेका आमचे लंगरेश्वर देवान बरी बुद्ध दिवची. हे एक अन्यायकारक पावल आसा. आमचे मंत्री जो आसा तेकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची. तेन संसार उगड्यार ओडूं नाका. पंचायतीकूय तेंच्यांनी ग्रामसभा घेवची म्हणून मागणी केल्ली आसा. आनी त्याच प्रमाणे जो पंचायत सेक्रेटरी आहा ताणें 28 तारखेक ग्रामसभा घेवची म्हणून नोटीसूय काडल्या. पण ह्या नोटीसीचेर खंय तरी सरपंच सायन मारूंक तयार ना. 28 तारखेर जर तेणें सरपंचान जर ग्रामसभा घेयना, ही स्पेशल ग्रामसभा, नाजाल्यार आमकां खंय ना खंय तरी विचार करचो पडटलो. आनी एक सोमाराक आमकां एक तर मोर्चा व्हरपाचें आमचे कडेन ऑप्शन आसतलें ना पंचायतीचेर, नाजाल्यार तेच्या घरा कडेन मोर्चा व्हरपाचो आमकां पडटलो. सगळ्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की ह्या कोडार गांवांत खंय तरी IITचो हो प्रपोज प्रकल्प येता म्हणून, एज्युकेशनल IIT येता म्हणून. पण ह्या लोकांनी डे 1 पासून ह्या IIT प्रकल्पाक विरोध केल्लो आसा. आनी त्याच प्रमाणे आयज सगळे ग्रामस्थ आयज हांगासर जे लंगडेश्वर देवस्थान आहा थंय हांगासर जमोन तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान हांगासर एक गाराणें घातलेलें आसा. जे पंच, सरपंच किंवा लोकल जे आमचे पंच मेंबर आसा विद्याबाई गांवकर आनी बाकीचे जे कोण पंचायत मंडळ आसा तांकां आनीक आमचे मंत्री जो आसा ताकाय बीन एक सद्बुद्धी दिवची, अशे तरेचे आमी आयज हांगा देवाक एक गाराणें घालपाक गेल्ले आशिल्ले हांगा. हे एक अन्यायकारक पावल आसा. सरकारान हेचेर विचार करपाची अत्यंत गरज आसा. आनी आमी थंय IIT येवं दिवची ना. जर हें घडलें जाल्यार लोकांक तुमी वाऱ्यार उडयतले. तेंच्या जिविताचें खेळपाचो प्रयत्न करनाका. तें संसार उगड्यार ओडूं नाका. हें हांव सांगूंक सोदतां. लोकां बरोबर रावतले. हय, 100% लोकां बरोबर रावतलो. जे आमी रस्ते केल्ले
ते रस्त्याची शिरोडा मतदारसंघ रस्त्याची चाळण जाल्या शिरोड्यान रस्ते हे दुर्दश जाल्या ताका जबाबदार स्थानिक मंत्री आसा. कोडार गांवच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. शेतां भाटां बागायती माड दीत ओंकार तांबोशेच्यान उगवया पावला. थंयचो शेतकार म्हणटा सादूर रावात. सरकारान बेगीन कितें तो उपाय काडचो. लुकसाण जाल्ल्यांक सरकारान आदार करचो म्हूण पेडणेचो आदलो आमदार बाबू सुवातेर पावलो. ओंकाराक धरूंक दसऱ्या उपरांत मोहीम सुरू जातली म्हणून राना मंत्री उलयला. ऑलरेडी कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन आमी चर्चा केल्या. हांव स्वता वचून ऑनरेबल मिनिस्टर ईश्वरजी कडेन हांव मेळून आयला. तेंचे थंय ऑलरेडी 2 तारखेक दसरा आसल्या कारणान तेंचे हत्ती सगळे कडेन डिप्लॉय प्लस आनी थंयचे एक हत्ती कॅप्चर करपाक 6 हत्ती लागता. हांव तेंची पुराय टीम आमी तांकां ऑलरेडी मिनिस्टरान ऑनरेबल मिनिस्टर कर्नाटका फॉरेस्टाचे तेणी ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा की बेगिना बेगीन आमकां मदत कर ते कॅप्चर करून मागीर ते खंय आमी रिहेबिलिट करपाचे तेजेर विचार पॅरली चला. हांवें काल बी इमेल्स बी सगळे धाडल्या फॉलोअप करपाक तांकां आभार व्यक्त करपाक. कारण कर्नाटका गव्हर्मेंट कडेन जे कितें एक्सपर्टीज आहा ते आमचे कडेन ना. इवन महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान तांकां पयलीं बरयल्लें की आमकां मातशें मदत बी जाय म्हणून. पूण आतां गोंयान आयल्या कारणान आमी इनिशिएटीव आमी घेतलेले आसा. मरे पळय 2005 हांव जेन्ना हांगा आमदार जाल्लो असोच इशू तेन्ना आसलेलो जो आयला त्याच प्रमाणे तोय आयिल्लो. पण येदो व्हडली रिस्क आहा ही ह्या लोकांनी सगळ्यांनी सावध रावपाची गरज आहा आनी ताका आबूजूय करप ताका आसा तसो तेज्या जाग्यार धाडपा खातीर आमच्या ह्या सरकारान प्रयत्न करता. आतां हे जे येता जो ओमकार जो आयला ताणें लुकसाण भरपूर केल्लें. ती लुकसाणाची भरपाई एकान एक डबल नी टिबल दिवपाची हेजे भितर गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय. फॉरेस्ट सेफ स्टेटमेंट दीत हा तशें जायना. फोर्स घालपा पडटलो दोनूय गव्हर्मेंट कर्नाटकाचे आनी महाराष्ट्राच्या गव्हर्मेंटाक दिवपा पडटलो. आमी असोच धरून सगळ्या गव्हर्मेंट म्हणजे जे महाराष्ट्राचे गव्हर्मेंट कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटाक आमी विस्वासान घेवन सगळ्यांक टीम एक व्हडली तयार करून ते आमी. नमस्कार. तो हत्ती तामोशा शेतान इतके 7 दीस ठाण मारून रावल्लो तो राती ते व्हाळ क्रॉस करून आमच्या हायवे सायडीक जी बागायती आसा आमची गवंडी आनी शिरोडकर कुटुंबियांची जी बागायती आसा त्या बागायतीत नासधूस करून गेला राती कडेन. आनी तो राती केन्ना तरी ही न्हंय क्रॉस कडशी क्रॉस करून उगिया पोचलेलो आसा. उगिया काय अजून व्हिडिओ उगियाचो काय काडूंक मेळोना. पूण उगिया गेला तो न्हंय क्रॉस करून तेजे मार्क दिसता. राती कडेन तो ह्या आमच्या बागायतीन सगळे कवाते केळी सपाट केल्ले आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. आयज ह्या चायेच्या स्वादान कितें तरी खास आसा. पळोवया जेवण कशें करता ते. बनी माझ्या खातीर चपाती भाजी. वनी म्हजे खातीर खास बासमती रायस. दोतोर सगळ्यांच्यो पसंतीची काळजी कशी दवरतली. म्हज्यो कांय मागण्यो आसात. एक दोतोराच्या नात्यान भलायकेची काळजी दवरप ही माझी जापसालदारकी आणि सून म्हणून कुटुंबियाचे मन जिखपूय म्हजे कर्तव्य आसा. आणि हे सगळे शक्य जाला पंचामृताक लागून. भारताचे पहिले फॉर्टिफाईड तांदूळ आणि हांचे सगळे प्रोडक्ट जे जेवणातले पौष्टिक तत्वांचो उणाव भरता. आय सर्टिफाय वेर फूड इज फॉर्टिफाईड.
सरकारान स्वता मास्टरमाइंड कोण तो सांगलो ना जाल्यार मशाल रॅली गोंयभर व्हरतले. गोंयांत सुशेग जाय हें दाखोवन दितले म्हणून वेंजी उलयला. सरकाराक भिवचें ना. आतां गोंयांत मशाल रॅली काडटलो म्हणून बाणावलेचो आमदार मंगळारा हेडोन उलयल्लो. बुधवारच्यान तांणी नावेलीच्यान मशाल रॅली सुरू केली. बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी, बीजेपीची गुंडागिरी. आज आमी सगळ्यांनी जाग जावपाची गरज आहा. आज तुमगे भुरग्यां माल जाल्यार तुमक साल्वा करपाक कोण ना. तेका लागून आज आमकां हो बीजेपीचो जो सरकार आहा जो गुंडागिरी करता ती गुंडागिरी बंद करपाक जाय. आणि तेका लागून आमी जेन्ना हो सगळो प्रोटेस्ट एक कॅन्डल लायट घेवन साश्टीन कॉमेस केल्लो तो साश्टीसून आतां आमी आख्खे गांव गांवांनी सगळे बाजारांनी सगळे वाड्यांनी हे मशाल घेवन वयतले. आणि हे मशाल घेवन ह्या सरकाराक मेसेज दिवपाक की तुमगेलो जो मास्टर माइंड आहा ते मास्टर माइंडाक तुमी जरी तरी एक्सपोज कोना जाल्यार गोंयकार आतां पेट्टलो आणि गोंयकार आणि गोंयकाराची सगळी भुरगीं रस्त्यार येतली. आज ही जी गुंडागिरी चलता ती गुंडागिरी चलता गोंय जमिनी पासत. आज जे कन्वर्जन जाला, आज जे दोंगर काडटाय हे सगळे दोंगराचे आणि खजानाचे आणि शेताचे मोगान आणि ते पैशांक लागून आज हे सगळे गुंडा आज हे पोसून दवरलो आहाय हे बीजेपी सरकारान. आमकां हेचेर निषेध मारपाक जाय. हे सरकाराक आज एक क्लियर मेसेज तुम्ही हे मास्टर माइंडाक कोण तो सांगपा जायो. तुम्ही जर तर हे मास्टर माइंडाक सांगना जाल्यार गोंयभर आमी अशेंच करून वयतले आणि गोंयभर ही मशाल रॅली आमी व्हरतले आणि ह्या सरकाराक तुमी दाखोवन दितले की गोंयांत आमकां सुसेग जायो, गोंयच्या भुरग्यांक सुसेग जायो. तुमगे प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी जी आहा ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्त्यांक तेंगे भुरग्यांक तेंकाय सुसेग जायो. तुमगे खंयच्याय कार्यकर्त्यांक नाका की तेंगे भुरग्यांक रामा जशें मार पडलो जाल्यार तेंक कोण पावपाना. आनी तेका लागून आज जस्टीस एगेन्स्ट रामा, जस्टीस फॉर रामा आनी जस्टीस फॉर गोवा एंड गोवन्स एट लार्ज. कदंब स्टाफाची सरकाराक डेडलायन. 29 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो मान्य करिना जाल्यार फामिलीक घेवन रस्त्यार देवपाची कदंब स्टाफाची शिटकावणी. निवृत्त कदंब कर्मचाऱ्यांनी कदंबाचो स्टाफ वचून चॅरमॅनाक मेळ्ळो. 7वें वेतन आदले अरियर्स अजून तडीक लागनात. चॅरमॅन म्हणटा मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयता. डेडलायन हुपल्यार खंय आंदोलन. सगळे येवपाचे आनी कोणाच्यान फॅमिली बी हाडपा जाता. बायल भुरग्यांक तेंकाय हाडपाची. ते आमचे रिटायर्ड स्टाफ आणि त्यांचे एक 2-3 इश्यू आसलेले. एक म्हणल्यार तांकां 7th पे जो EDS आसा तो तांकां जाय म्हणून आनी सेकंड तेंचो तो PFाचो एक इश्यू आसलेलो. सो हे दोनूय इश्यू आसा ते आमी सरकारा मुखार मांडलेले आनी PFाचो इश्यू आसा तो तेंचो सॉल्व जाला. पूण तेंचे पयलींचे कितें तरी त्या टायमाचेर गेल्ल्या 2017 पासून हय ते मदीं कितें जालें तेंचे ते सरकारान कितें केलें ते 12% जे कितें आसलेले ते कमी आसलेले ते परतून आतां आमी ते सरकारा कडेन मांडून ते पास करून घेतले. पूण ते कितें म्हणटा आमकां पयलींचे कितें मेळना तो इश्यू आसलो तेंचो. दुसरो इश्यू आसलो तो 7th पेची फायल आसा ती सरकारा कडेन वचून ती आमची रिमार्क्स मारून परतून येयला आनी तेजेर सरकारान क्लियरली म्हटलां की तुमी कदंबा रेवन्यू वाडया आनी तो प्रॉफीट आहा ते तुमी तांकां दिवपाचें अशें म्हणून सांगिल्लें. सो कॉर्पोरेशन खूब आसा सरकाराची आनी कॉर्पोरेशन आजून पासून खंयच्याच 7th पे दिवना. कांय गोश्टी आहा त्यो आमी आमच्या हातीन ना त्यो आमी सरकारा मुखार आमी मांडटले आनी MD परत आमी दसरो आमचो उत्सव आमचे वर्धापन दिन आहा कदंबाचे त्या निमतान आमी परत मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी आमी ते कानार गोश्टी घालतले. अशा तरेन मोदीचे जे विजन आसा आत्मनिर्भर भारत ते फुलफील जातले काय? कांय गोश्टी कश्यो आसा सगळे 100% सगळे कांय गोश्टी एकदम जायना त्या खातीर तो टायम लागता. त्या खातीर तो टायम आज ना फाल्यां केन्ना तरी तो बरो एक
बरें डिसिजन जावपाक शकता अशें आमी ते डिसिजन जावपाचे आमी प्रयत्न करता. गोंयचे रस्ते सारके जाय मेरेन सिग्नेचर कॅम्पेन चालूच दवरतले. आतां मेरेन गोंयांत खंय 50,000 मायज लोकांचो कॅम्पेनीक तेंको. लोकांनी सयो केल्ले पेपर घेवन आपाचे फुडारी मिडिया मुखार पावले. आपान बीजेपीच्या बुराक मोहीम हातांत घेतिल्ली. आमकां हें करपाची गरज कित्याक पडटा? कित्याक बीजेपी सरकार जो आसा, गव्हर्नमेंट जो आसा, जो ज्या रितीन चलता, आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा की तेंचें लक्ष दुसरेच कडेन आसा. तेंचें लक्ष जे बेजीक फॅसिलिटी आमकां गोंयकारांक दिवपाक जाय पळय थंय तेंचें लक्ष ना. मागीर आयचो इश्यू म्हटल्यार आयज आमी ऑलमोस्ट आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ही डोर टू डोर सायनींग कॅम्पेन चलताली. फाटले 2 आठवडे ही कॅम्पेन आमची चलताली. आनी फाटल्या दिसांनी आमी एक व्हिडिओ सुद्दां हांवें काडून सांगलेलो की ताजो 2-3 दिसाचो स्टेटस कितें आसलो. आयज आफ्टर 2.5 weeks आयचो आमी तुमकां सांगपाक सोदता आनी खरीच उमेद जाता आमकां. कित्याक पयले फावट लोक उलोवपाक लागले. पयले फावट बेजीक गजाली आमकां सारक्यो मेळना त्या खातीर लोक उलोवपाक लागले आनी ते उलयले तेंच्यांनी प्रत्येक लेटराचेर हांगा अशी सायन करून. ही सायनींग कॅम्पेन आमच्या प्रत्येक लिडरान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आपले व्हॉलंटियर्स घेवन आपले लोक घेवन सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज तेंच्यांनी केल्यो. आनी आयज म्हाका सांगपाक बरें दिसता की मोर दॅन 50,000 लेटर्स सायन करून आमचे कडेन आयज पावल्ली आसा. की गोंयभरच्यान आमी मोर दॅन 50,000 सायनी कलेक्ट केल्ल्यो आसा. आनी एक अपडेट दिवपाक ही कॅम्पेन आमची चालू आसा आनी चालूच उरतली जो पर्यंत हे रस्ते सारके जायना. 12 ऑक्टोबराक द इन्क्लुजन रन 2025 5,000 मायज दिव्यांग धरून हेर लोक मॅरेथॉनात वांटेकार जातले. आमी सगळे एक ही संकल्पना घेवन हो रन जातलो. पर्पल फेस्टांत सुमार 25 राष्ट्रां वांटो घेतली. एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या संस्थेचोय सहभाग. पर्पल फेस्ट आंतरराष्ट्रीय स्तराचो जातलो. मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयला. Event that we're going to organize is inclusive run. This is a marathon with Adventures Beyond Barriers and organized by the Adventures Beyond Barriers Foundation, ABBF, supported by the Rotary Club of Panjim Rivera. And as you all know, they've explained what it is. It is happening on 12th of October, morning 6:30 onwards AM. Starting point is Inox Panjim, and we have 3 categories: 3 kilometers, 5 kilometers, and 7 kilometers. It's with the person with and without disability running together. It's an amazing event that we would witness because over 5,000 participants will enjoy the running for in this to prove that we are really inclusive and we take forward all the categories of disability together. The changing it helps us to changing the mindsets and shattering stereotype disabilities around us, celebrating Goa's push for a more inclusive state and a nation, expecting more than 25 countries to participate. And we are associated with United Nations, and we had collaborations, and we had 2 important meetings with United Nations. Mr. Shombi Shroff is leading. He is taking a lead. He will get all his people, associated with this. The resident commissioner's office. They will be here for 4 days, at least for 4 days. And they will do all the best to get all the nations together. लोकायुक्त नेमूक सरकारान आतां मेरेन कितें केलां ताचो रिपोर्ट दिवचो हायकोर्टान निर्देश दिला. याचिकेचेर फुडली सुनावणी 13 ऑक्टोबराक जातली. सरकार लोकायुक्त नेमिना म्हूण ट्रॉजन डिमेलो हायकोर्टांत गेला. माय सिनियर counsel, Advocate Abhijit Gosavi, brought it to the notice that this has been for too long a vacancy, and there is no other place to go for the corruption cases. The court has acknowledged it and has asked the government to directed the government to place on record what are the steps being taken to appoint a locator, and it is kept for 13th of October. Thank you. Advocate Darshan also was along with Abhijit.
इस्रायलाचो गोंयांत रावपी वादग्रस्त नागरीक यानीव बेनाय उर्फ अटालाची डेमोग्राफीक म्हायती दिवची म्हूण हायकोर्टाची UIDAIक अर्द. तशेंच अटालान आदारा खातीर एनरोल केल्ले ऑथोरायज्ड एनरोलमेंट एजन्सी विशीं 2 सप्तकां भितर हणजूणचे पुलिशेक म्हायती धाडची म्हणूनय हायकोर्टान सांगलां. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जे खातात ते तुमचे भलायकेत दिसून येता. बाजारात जायती खोबरेलां मेळटात, मात पंचामृता कोल्ड प्रेस खोबरेल हे तुम्ही फारीक केल्ल्या पयशांचे मोल पुराय तरेन भरून काडटा. पचनक्रिया तशेंच आंगातली चरबी कमी करपा खातीर हे खोबरेल सामके उपायकारक. हातूंत आशिल्ले एंटीऑक्सिडंट तुमची एनर्जी बूस्ट करता. इतलेंच न्हय जाल्यार गोडेमूत नियंत्रणांत हाडटा आनी न्यूरो डिजेनरेटिव्ह दुयेंसां वांगडा झूज दिवपाक मजत करता. पंचामृता कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल. घरा घरान पंचामृता हेल्थीफाय.